नमस्कार, पळोवया मुखेल खबरो। 10 पंचायतींतल्यान 14 वार्डांचे डिलिमिटेशन आणि आरक्षण हायकोर्टान केले रद्द। परत अधिसुचोवणी काडपाचो आदेश सरकार वतलो हायकोर्ट आड सुप्रीम कोर्टात। मुख्यमंत्र्यान मागलो पोन्न्या पुलांचे स्टॅबिलिटीचो रिपोर्ट। जुवारी पूल 24 वरां ऑब्झर्वेशना खाला। नवो पूल बेगीन बांदून पोन्न्या पुलाचो भार कमी करपाचे टार्गेट। रेंव आनी चिऱ्यांची महाराष्ट्रांतल्यान बेकायदेशीर ट्रान्सपोर्ट करपी 31 ट्रकांचेर खण खात्याची कारवाय। 4 वेगवेगळ्या सुवातेवेल्यान खात्यान ट्रक केले जप्त। 12वी पास जाल्ल्या एक्स्ट्रा भुरग्यांक ऍडमिशनाची व्यवस्था। गोवा युनिव्हर्सिटीची कॉलेजींग प्रत्येक डिव्हिजनाचेर 10% मायज सिटां वाडोवपाची परवानगी। गोवा बोर्डाच्या एसएससी एक्झामीचो रिझल्ट ब्रेस्तारा सकाळी 19,000 भुरग्यांचो थारतलो करियर आनी फुडार। स्टुडंटाचेर पळयात रिझल्टांच्यो अपडेट्स। वायन फूड फेस्टिवलांक ना हरकतीचे प्रकरण GCZMAचेर शेकले। CRZ2 वाठारांत कसल्याच बांदकामाक सध्या परवानगी नाका, एनजीटीचो आदेश। आनी खेळा मळार धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाच्या भांगरा महोत्सवी सुवाळ्याक आदल्या स्टार फुटबॉलरांचो भोवमान। क्लबाच्या परजळीत इतिहासाचेर उजवाड आयिल्लें पुस्तक। दहा पंचायतींतल्या 14 वार्डांचे डिलिमिटेशन आणि आरक्षण हायकोर्टान रद्द केला। या वार्डांतल्यान कांय जाण कोर्टात गेल्ले। तांणी डिलिमिटेशन आणि आरक्षणाक आव्हान दिले। सध्याचे या वार्डांतले बदल रद्द करून परत अधिसुचोवणी काडपाचो आदेश कोर्टान दिला। हाका लागून पंचायत वेंचणुकेक उमेदवारी अर्ज भरपाचो टायम वाडपाची शक्यताय आसा। सरकार हायकोर्टाच्या ह्या निकाला आड सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी करता। बेताळभाटी पंचायतींतले 3, 5 आणि 7 वॉर्ड ओबीसी खातीर रिझर्व आसा। हाका याचिकादार रॉजर ऑफन्सन चॅलेंज दिला। सांकवाळे पंचायतींतलो 5 वॉर्डाचो 6 वॉर्ड केला आणि 6 वॉर्डाक 5 वॉर्ड केला। हातूंतलो 6 वॉर्ड बायलां खातीर रिझर्व आसा। हाका याचिकादार रमाकांत बोरकारान चॅलेंज दिला। अडवल पालींतलो 5 नंबरचो वॉर्ड ओबीसीक रिझर्व आसा। हाका याचिकादार विनायक सावंतान चॅलेंज दिला। पेन्नदी फ्रांस पंचायतींतलो 9 नंबरचो वॉर्ड 8 केला आणि तो बायलां खातीर रिझर्व दवरला। हाका याचिकादार उमेश अनंत फडकेन चॅलेंज दिला। अंजुणा पंचायतींतलो 2 आणि 3 वॉर्ड रिझर्व आसा। हाका याचिकादार रुंदा दिनेश पाटीलान चॅलेंज दिला। कुडका बांबोळे पंचायतींतलो वॉर्ड नंबर 1 एसटी खातीर रिझर्व आसा। हाका याचिकादार वंदिता वळवयकारान चॅलेंज दिला। कुर्टी खांडेपार पंचायतींतलो 6 नंबर वॉर्ड ओबीसी खातीर रिझर्व आसा। हाका याचिकादार नावीद नूर तहसीलदारान चॅलेंज दिला। बेतकी खांडोळा पंचायतींतलो 6 नंबर वॉर्ड रिझर्व आसा। हाका याचिकादार प्रताप हळदणकारान चॅलेंज दिला। बेतकी खांडोळा पंचायतींतलो 7 नंबर वॉर्ड रिझर्व आसा। हाका याचिकादार रिद्देश सुकटणकारान चॅलेंज दिला। मेर्शेचो वॉर्ड नंबर 6 रिझर्व आसा। हाका याचिकादार वेनासिया गोन्साल्विसान चॅलेंज दिला। All these writ petitions was pertaining to reservation of wards and shifting of the wards. Now, those orders against which the petitions were filed, the Honorable High Court has basically stayed the impugned notifications regarding reservations as well as shifting of the wards in case of all these cases. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण पंचायत संचालकाक नवीन अधिसूचना काडची पडटली। हाका लागून पंचायती खातीर नॉमिनेशन अर्ज भरपाचो निमणो दीस प्रभावित जावंक शकता। We had a meeting after the order was passed by the Honorable High Court. The State Election Commissioner had a meeting with the Director of Panchayats. I also attended that meeting. Director of Panchayats has given an indication that she will issue necessary notifications that wherever these orders have been passed by the Honorable High Court, those new notifications will be issued de-reserving those wards. So they will automatically come in the general category. Once those kind of notifications are issued, de-reserving the wards or
or basically taking away the shifting of the votes that was done, election program for a fresh election program will be worked out by the State Election Commission, as I have suggested earlier, that either there will be the time period required for nomination will be increased, or fresh schedule of elections will be declared. पंचायत वेंचणुके खातीर बुधवार मेरेन उत्तर गोंयांतल्यान 3140 आनी दक्षिण गोंयांतल्यान 2907 अशे एकूण 6047 अर्ज आयल्यात. बस्तोडा वॉर्ड नंबर 1 SC खातीर रिझर्व आसा, पूण ह्या वॉर्डात एकूय SC मनीस ना. ते खातीर हो वॉर्ड रिझर्व नाका अशी थंयसरल्या लोकांची मागणी मान्य जावंक ना जाल्यार एकलोय मतदान करचो ना खंय. SC केल्या त्या खातीर आमी खोशी आसा, कित्याक गव्हर्मेंटान कितें तरी केला म्हणून. पण आमच्या वॉर्डान असो एक SC ना म्हणून आमी मातशे दुखी आसा, कित्याक भायलो येवन आमच्या वॉर्डान रावता म्हणून. हरशीं आमकां कितें वायट ना, केला ते बरें केला, पण आमचेच कोण तरी आसलेलो न्हू जाल्यार आमी हें आहलें 0% आसा म्हणून आमी आतां कोणूच वोटींग करची ना अशें चिंतलां. कोणाक तरी लाभ जावचो म्हूण रिजर्वेशनात राजकारण केला म्हूण द ओर्ली सिटीजन फोरमान आरोप केला. ओर्लीची आदली सरपंच मारिया कायतान फेर्नांडिसान तिचे कडेन OBC सर्टिफिकेट ना, पूण तिचे चलये कडेन आसा. तिचे आवय बापूय OBCन आसा अशें म्हणलां. तिचे कडेन OBC सर्टिफिकेट नाशिल्ल्यान तिका वेंचणुकेक उबें रावंक मेळना. सरकारान सगळोच घोळ. हांव तेका आतां म्हणजे तेगे रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाचेर म्हणजे ते नेबरान बी सांगल्यार आतां तेगेर गेले किंवा ते कितें आमी दिलें आमी येताय तूं खंय व्हर आमकां आमी येताय म्हणटाय कितें आतां केस घाल म्हणटाय तेजे रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाचेर जे आमी रिपोर्ट दिल्ले सायन केल्ले ते काड म्हणटाय. पूण टू लेट आतां म्हाका तांकां सबमीट करूंक मेळना. मुरगांव मामलेदार ऑफिसात वेगवेगळ्या कामां खातीर येवप्यांनी पंचायत वेंचणुकेच्या कारणान आमची कामां जायना. हांगासरलो सगळो स्टाफ पंचायतीच्या कामात आसा. सगळी कडेन सामकीच गर्दी, सगळ्यांचीच गैरसोय जाता. पंचायत वेंचणुकेचो अर्ज भरपाची प्रक्रिया दुसरे कडेन करपाक जाय आशिल्ली अशें म्हणलां. आणि हे सगळे लोक जे ह्या कॅन्डिडेट म्हणून हांगा जे ह्या पंचायत इलेक्शना खातीर ते म्युन्सिपालिटी मामलेदार ऑफिसान घुसपाक लागल्यात. ही इतली गर्दी जावपाक लागला की तेतून प्रत्येक मनशाक आपली रेसिडेंस सर्टिफिकेट, प्रत्येक मनशाक आपली कितें तरी हांगा म्युन्सिपालिटीन काम आसता. पार्किंगेचो प्रॉब्लम तांकां लागून निर्माण जाला. रेसिडेंस सर्टिफिकेट जर मेळना खंयच्या पेरंटाक जाल्यार तेजे कॉलेजीन एडमिशन जावपाक मुश्कील जावपाक लागला. हे अशे खुबशे प्रॉब्लम हांगा निर्माण जावपाक लागला. तर ऑथॉरिटीन ह्या गजालीचेर फुडल्या फावटी जेन्ना पंचायत इलेक्शन जेन्ना परते येतले त्या गजालीचेर ऑथॉरिटीन लक्ष दिवन हे जे अरेंजमेंट आनी खंय तरी करची. पंचायत इलेक्शन हिंगा इतको क्रावड वाडलेलो आसा. आजकाल जे नॉर्मल गर्दी एडमिशनाक आसा तेच्या पेक्षा चड हिंगा पंचायती इलेक्शना टायमार गर्दी जाता. MLA इलेक्शनाक सुद्दां गर्दी नासता. दे वूड युटिलायज सम स्कूल फॉर एटलीस्ट फॉर 5 days आनी हे फॉर्म्स जे फील करपाचे आसा पळय ते नॉर्मली तेंच्यांनी खंय तरी स्कुलान शिफ्ट करपाक जाय आसलेले. तरी स्कुलान भुरग्यांचे एडमिशन्स चालू आसा, सगळें चालू आसा. पीपल्स आर कमिंग हियर आनी तांकां फक्त रिजन मेळटा सांगपाक की इलेक्शन चालू आसा, आपले मनीस बिजी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राज्यातल्या पुलांचे ऑडिट करपाचें काम PWDचे आनी ते करप चालूच आसता. मात पोन्न्या पुलांची स्टॅबिलिटीचो अदमास घेवपाक रिव्ह्यू रिपोर्ट मागला. जुवारी पूल 24 वरां ऑब्झर्वेशना खाला आसा. जाता तितले बेगीन जुवारीचो नवो पूल बांदून आसा त्या पुलावेलो भार कमी करपाचो सरकाराचो यत्न आसा. नाही, PWD तशी घेता आपलो रिव्ह्यू, बट आय हॅव टोल्ड देम टू कम आउट विथ अ रिव्ह्यू इन 2 aspects. One is old bridges. For example, Zuari Bridge is constantly under monitoring 24 hours. Any vibration is noted. So that is why we want at the fast the new bridge to come up, so that the old bridge is not stressed much. In other old bridges, we have told them to find out which are bridges which have stability problem or have weakened. Secondly, we have also told them that on big bridges at least, they should work on some mechanism by which people can't jump. ताजेरूय हे करपाक हे वर्सभर वचूंक शकता. रिव्ह्यू फास्ट येतलो, प्रिलिमिनरी रिव्ह्यू फास्ट येतलो. हायवेचे एक्सपान्शन करतना माड कापचे ना ते शिफ्ट करतले. चिपको आंदोलन जावचे पयलींच PWDक तशी नोटूय धाडला म्हूण पर्रीकर उलयलो. We are trying to see, basically my instruction to PWD is very clear. Even before the Chipko Andolan, the note had gone to them saying that don't cut the trees, try and shift them. But in case of Porvorim,
माड जे आसा पळय ते आमी वी आर ट्रायंग टू फिट देम अजून पळय फायनल जावन ना बट वी आर ट्रायंग टू फिट देम इन द मिडियम सो दॅट 2 lanes are here put up the 2 lanes on the other side of the so there won't be any cut of coconut. No, I won't say any but we will save most say 90% because there may be one of the tree might have come in the middle of the road. So that is basically we will try and save most of the plantation. Rest we will try and shift. Then if the both are not possible, then only there will be. मुरगांवच्या डॉग यार्डा संबंधी जायती खबरदारी घेतल्या. ऑयल वा डिझल लीक जावचे न्ही म्हणून स्पेशल बॅरिकेड्स घालतले. No, I have been in touch with MPT chairman and I have told him that if he requires any assistance from our side, we will provide it. But I have taken review about what he has done. There is already a contact established with Coast Guard by him, who are the disaster management for oil spill. And he has put a necessary precaution so that even if there is a oil, doesn't leak out. According to his information, it is about 100 liters of diesel. By now, it might have been taken out of. So there is nothing to worry about. No, not at all. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर विजय ओंकार फळारी. आता 12वी पास जाल्ल्या भुरग्यांक ऍडमिशनाचे टेन्शन काडपाची गरज ना. गोवा युनिव्हर्सिटीन आता सगळ्या कॉलेजींक प्रत्येक डिव्हिजनाचेर 10% मायज सिटां वाडोवपाची परवानगी दिल्या. गोवा युनिव्हर्सिटीच्या अकॅडमिक कावन्सिलाच्या बसकेत हो निर्णय जाला. गोंयांत कॉलेजींचे सिटां परस भुरगीं चड म्हणून प्रुडंटानूय 12वेच्या रिजल्टा उपरांत रिपोर्ट केल्लो. गेल्या वर्सा परस हे खेप 12वेक चड भुरगीं पास जाल्यात. सिटां परस 781 भुरगीं मायज. ताका लागून ऍडमिशनाक भुरग्यांक कॉलेजींचे बरेच हुमरे झरोवचे पडटात. प्रुडंटान हे परिस्थितीचेर खासा रिपोर्टूय केल्लो. मात आतां तातले तातूंत भुरग्यांक मातशी थाकाय. गोवा युनिव्हर्सिटीन आतां कॉलेजीक डिव्हिजना प्रमाण एक्स्ट्रा भुरगीं घेवंक परवानगी दिल्या. As the principals of the colleges of Goa, I am very happy that the Goa University has taken a wonderful decision of allowing the colleges to take 10% more strength. As a result of this, the colleges in the remote areas, wherever there is a shortage of the classrooms, etc., but at the same time they have bigger classrooms, they are in a position to have their class from 60 to 66, which is just a marginal increase. So that is one of the very good decision. In the similar way, science they have said that we can go up to 80. मात ज्या कॉलेजीक नव्या डिव्हिजनाक परवानगी दिल्या तांकां आनी एक्स्ट्रा भुरगीं घेवंक मेळची ना. Now government also simultaneously has permitted many colleges to open extra divisions. Okay. See, this year there is no much of the need, there is no much of the demand for opening extra divisions in commerce. But there is adequate request for opening extra divisions in science, because in science something like 330 more students have passed compared to last year. In the similar way for arts, something like 320 plus more students have passed compared to last year. So if you look at the spread out of these 300 odd students all over Goa, you will realize that many of these students, that there is need for additional divisions in certain pockets, and which we have given. तरीकूय अजून कांय भुरग्यांक ऍडमिशनां मेळिल्लीं ना जाल्यार तांणी गोवा युनिव्हर्सिटीक संपर्क करचो. युनिव्हर्सिटी तांकां सिटांची वेवस्था करून दितली. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चेतन गवस. महाराष्ट्रांतल्यान रेंव आनी चिऱ्यांची बेकायदेशीर वाहतूक करपी 31 ट्रक गोंयच्या खण खात्यान बुधवारा धरले. 4 वेगवेगळ्या सुवातींनी खण खात्यान कारवाय केली. फाटले कांय दिसा सावन खण खात्यान ही धडक कारवाय चालू केल्या. घेऊया एक ब्रेक.